We got all the relevant documents, which clearly shows that we got the permissions and public is going to disturb our work. This is clear indication. Why do you think that they are opposing for this? I don't have any answers about everyone's thinking. But there must be reason behind it. No, this is a school premises and it is. This might be some reason behind As per this is a Goa government telecom policy. This is Goa government gadget. It is clearly said that we can acquire any state government property. So it may be in an education department, it may be in a health department, it may be in any other government department. So as per state government policy, we are following the clear-cut guideline which is suggested by the Goa government. And on the basis of that, we got the permissions and we got the circular, which is clearly instructed that only PWD is the only nodal authority to provide the permissions to erect any mobile tower. No any other authorities required to provide the permissions. It is clearly mentioned in the gadget. मोबाइल टावर डालने से पहले इन लोगों को विश्वास में लिया नहीं था, बोला नहीं था इन लोगों को पहले? There is no requirements to take permissions from the public. We are following the government instruction. बट पब्लिक जो है गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना? Yes. अगर बच्चे ही नहीं आएंगे स्कूल में तो स्कूल कैसे चलेगा? And how you are confident about the EMF radiations and it harms to the children and the human body? हाँ, नहीं वही तो आप बोलना चाहिए ना. We have a report. We can show you the AIMS report and we have a DOT report. It is clearly indicates that tower is safe for everyone. ये आप लोगों ने विलेजर्स को कन्विंस किया इसके बारे में? Yes, we are trying to convince them and shows all the AIMS report and DOT reports to all the respective citizens and public. ट्राइंग टू कन्विंस में डालने से पहले कन्विंस किया था उनको? Sir, this is not my job. We got the permissions from the respective authorities and departments. We are requesting and convincing public regarding all the myth which they are taking in his mind. ये कौन सा कंपनी का टावर आ रहा है? Thank you so much, guys. ये कौन है तो? You are really doing a fantastic job, and you should aware. Because of your help, we can aware the proper education to all the residents. We are not opposing anyone. नाही बघा मग आयज जो तुम्ही त्याचा अपोज केला त्याच्यावर आयज तुम्ही परत हांगा जमलेले आहा, कितें इश्यू कितें आला परत हांगासर? परत इश्यू म्हणजे आता परत काल सांजचे येयले 5:30 सुमार सांजचे येयले तर आम्ही बंद केलो हांकां. परत आयज ते परत येयले आनी सगळे तेंचे प्रायवेट हे फोर्स घेवन येयले आपले प्रायवेट जागा जेंकां बॉल्स घेवन येयले ते. आनी आमी मागीर आतां पुलिसांक आमी आपयले की बाबा अशें जे येयल्ले आहा आमकां आयकना आमचे म्हणून येयल्ले आहा. तेन्ना आतां तुमी तेंकां आतां येयल्ले तेन्ना तुमी सांगात आतां कितें. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांच्यानी म्हटलं की ह्याच्या पयलीं तुमकां त्यांच्यानी कळयलेलें म्हणून तुमकां कळयलेलें त्यांच्यानी? एज पर आमी हांगा जेन्ना सगळे जाण उबे जाल्लेले आहा तेन्ना सगळ्यांनी आमकां सांगलें कितें हांगा आयमास टावर घालता हेजे लायटीचो. पयलीं तेंच्यांनी फटींगपणां उलयलीं आमी तेंकां विचारपाक गेले तेन्ना कित्याक बोरवेल मारलो तेंच्यांनी तेन्ना आमी तांकां विचारपाक गेले सगळ्या लोकांनी. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी फटींगपणान सांगलें कितें हांगा आयमास टावर घालता म्हणून. बट आयमास टावर न्हू तो. मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें कितें इंडस कंपनी येयल्या तेंच्यांनी टावर घालता म्हणून. तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन फायल केलें. तेन्ना आमी पंचायतीन दिलें लेटर, मागीर BDOन दिलें आमी आनी PWDनूय दिलें आमकां. बट आजून मेरेन काय आमकां कितें हें दिवंक ना तेंच्यांनी. आमच्या कडेन हें आहा इन्वायट केल्लो तो हें आहा आमच्या कडेन नोटिसूय आहा. बट आमकां केन्ना आजून तेंच्यांनी हें येवंक ना, रिसीव ना येवंक आनी काय. नोटीस खंयची? पंचायतीची स्टॉप नोटीस? पंचायतीची स्टॉप ऑर्डर नोटीस? पंचायतीचो स्टॉप ऑर्डर नोटीस आमकां दिल्लो आसा. सरपंच कितें म्हणटा ह्या बद्दल तुमच्या गांवचो? सरपंच म्हणटा आमच्या कडेन कांय ना म्हणटा. नोटीस दिल्या आपल्या हातीन काय ना म्हणटा. ही स्टॉप नोटीस आमदार नोटीस पंचायतीची. आमदाराक कळयलें ह्या बद्दल तुमी? आमदाराकूय कळयला. आमदार म्हणटा गव्हर्मेंटाचून येयला म्हणटा. आतां हेच पण म्हणटा आमी पळय हांगासर लोकलांकूच नाका जाल्यार
गव्हर्मेंटाक कित्याक जाय लोकलांकूच नाका आमकां रेंजीचो काय प्रॉब्लमूच ना तुमचे फुल नेटवर्क मेळटा तुमचे फुडले पाऊल कितें आसतलें आतां जर ते तरी पण जर मोबायल टावर हांगर घालतात जाल्यार आमच्या हांगा गव्हर्मेंट स्कूल आहा लोकांची भुरगीं येता फाल्यां आमी भुरग्यांक हांगा कोणूच धाडचे ना भुरग्यांक काय धाडटले हेल्थाक गव्हर्मेंट जर हेल्थाक हेंकां सपोर्ट करता असले नाकाल्ल्या गजालींक सपोर्ट करता जाल्यार भुरगे लोक कित्याक आयकतले गव्हर्मेंटाचे सो येणार का भुरगीं फाल्यां स्कूल बंद पडटा जाल्ले आनी भुरगे कोण येवचेच ना स्कुलांनी हांगा जाता जाल्यार टावर जाता जाल्यार फाल्यां भुरग्यांक प्रॉब्लमूच जातलो न्हू तर मोबायल जर टावर जर हांगर जाता तर ह्या इस्कॉलान तुमी भुरग्यांक धाडच्यात न्हय ना धाडचे ना कोणूच धाडचे ना भुरग्यांक आनी फाल्यां हांगा जर जाय जाल्यार लोकांचे हांगा घरा लागीं लागीं टावर कितें चड पयसूय ना तो लोकल आहा लोकलिटी ना सारको 10 मिटरा भितर आहा थंडा फोर्स हाडपाची गरज कितें पडली तांकां आमी काय हेच घेवंक ना रे लोकांनी ओपोज केला वयल्यान लोक हांगा खूब जमलेले आहा लोक हांगा आमचे गांववाले सगळे लोकल्स आहात सगळे हांगा जमलेले आहा तेंच्यांनी आपल्याक सेफ्टी खातीर मेबी सेफ्टी खातीर तेंच्यांनी बोट धाडला आसतलो आमी तेंच्या कडेन आर्ग्युमेंटूय करूंक ना फर्स्ट ऑफ ऑल आमी तेंच्या कडेन आर्ग्युमेंट करूंक ना एक सुद्दां त्यांच्याने बोल झाला म्हणून आम्ही पोलिसात लागतो लिगल आमी कोणाक हात सुद्दां घालूंक ना आनी केन्ना कितें म्हणोंकूय ना हांगासर तांकां तेंच्यांनी आमकां ते फक्त एकूच आमकां नोटीस दाखयता की ते PWDन तांकां नोटीस दिता ते आमकां नोटीस दाखयता ते नोटीस दाखयली पळया आणि त्यांचं आता सांगणार ते तांकां आमी घालतलोच म्हणटा टावर आता आमी घालतलेच आमकां नाका जागा टावर आमकां टावरूच नाका त्या साठी ओपन प्लेस आहा ते घालू शकता घराला काय टावर तुम्ही घालता ओके बरें आहा लोकांच्या फायद्या खातीर लोकांच्या रेंजी खातीर म्हणटा तुम्ही टावर घालता घाला लोक वयर वचून घाला रानान घाला वचून टावर थंय घरा लोकांची ना लोकांक कितें प्रॉब्लम ना थंयसर घाला लोकांक प्रॉब्लम जाता थंयसर तुमी घालून उपकारना न्हू तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगर टावराची गरज ना कित्याक ऑलरेडी रेंज आसा सो हो जो टावर येता एका गांवान एक टावर आहा सो हो जो आमच्या टावर येता पळय हो जो टावर येता तो कोणा खातीर अशें दिसता तुमकां सो आतां आमकां कितें खबर म्हाका दिसता ते आपल्या फायद्या खातीर घालता आसतले जाल्यार हेतून कितें गव्हर्मेंटाकूय फायदो जाता आसतलो गव्हर्मेंट जर तांकां डायरेक्ट दिता परमिशन दिता विदावट एनी हे तेंच्यांनी घातला कितें विदावट पंचायत म्हणटा ते जाल्यार पंचायतूच आमकां नाका तर फाल्यां पंचायत जर आमकां सपोर्ट करिना लोकलांक जर पंचायत सपोर्ट करिना जाल्यार आमकां पंचायतीची गरजूच ना आनी आमी गव्हर्मेंटाक वोट करून हाडटा गव्हर्मेंट कितें कसले नाटकां करपाक वोट करून हाडटा आमी पब्लिकांक सपोर्ट करिता गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंट कसले युजाचो तुमच्या गांवचो सरपंच तुमच्या कडेन सपोर्टाक येवंक ना आयज हांगासर सपोर्ट आमच्या कडेन पंच मेंबर आमच्या सपोर्टाक येयल्लो आहा हांगासर सरपंच हांगा येयना सपोर्टाक आनी सरपंचाक विचारलेल्या फावटी सरपंच काय एक्शनूय घेवंक पळयना सरपंच म्हणटा आमकां वरसून ऑर्डर येयल्या वरसून ऑर्डर येयल्या वरसून ऑर्डर येयल्या म्हणजे तुमी काय सपोर्ट करता पब्लिकाक आमी तुमकां निवडून कित्याक हाडटा कोण वरसून सरपंच ऑर्डर येयल्या म्हणटा तुमकां निवडून हाडटा आमी कोण सरपंच तुमचो सरपंच राहुल भट्टे आमचो वॉर्ड पंच मेंबर हो आमचं वार्ड एज अ पंच मेंबर तुम्ही ह्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता अरे ते दिवशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना सांगला लोकांक जेन्ना नाका न्हू टावर हांगा इतक्या लोकेलिटी तेन्ना हांगा उपकारा न्हू खंय ती सायटीक घाला न्हू 30 मीटर सुद्दां घाला ना म्हणजे सो सरकार खंय तरी जोर जबरदस्तीन घालूंक सोदता हो जोर जबरदस्तीन घालूंक सुद्दां ताका आतां आमी कितें करपाचें लोक आतां 15 दीस जाले ओपोज करीत आसा नाका नाका म्हणून टावर सरकारान हेजेर निर्णय घेवंक जावो न्हू बाबा लोकांक नाका जाल्यार नाका न्हू खंय तरी सायडीक लोक नाका म्हणना खंय तरी सायडीक व्हरून घालपाचो तो एक 100 मिटराक सो ह्या बद्दल तुमी म्हाजें इतकें रिक्वेस्ट आहा की हो हांगा लोकांक ओपोज करता लोक ओपोज करता न्हू तेन्ना तो खंयसर सायटी व्हरून घालचो आनी कांय ना सो ह्या बद्दल तुमी CMाक वचून भेट दितल्यात लोक रेडी आला वचोंकूच जाय न्हू सीएमाक आमकां टायमूच येवपाक जाय सीएमान आमकां टायम मेळपाकूच करूं नाका ना तुमकां फुडले फळ आमी नाका दाखोवपाकूय जाणा अशें तर आमकां लोकलांक त्रास करचे तुम्ही सीएमाक भेट दितली तर आतां म्हाज्या लोकलांक गांवच्या सगळ्यांक घेवन आमी डिसिजन घेतली आनी त्या प्रमाणे फुडें एक्शन घेतलो की सीएमाक केन्ना मेळपाचें हे प्रमाणे हे न्यूज तुमच्या माध्यमांतल्यान सीएमान हें कळोवचें आनी आमकां टायम दिवचो हेका थंयसर हें बंद दवरचें हें कितें चलता पळय तें
आमी टावराच्या अगेन्स्ट ना, पण हांगा नाका टावर आमच्या घरांक तेकोन 10 मिटराचेर घरां आहा आनी निलेश काबेलांनी हेचेर मातसो आपले लक्ष घालचें. सगळीं टेंडरां काडून हे करूं नाका ती. सरकारा कडेन ते पयशे कमी आहा, त्या खातीर मागीर शिटकावणी सारकी सरकारा आमच्या BJP सरकारा. थँक्यू. आमकां टावराचें फक्त एकूच परमिशन दाखयता की तेंच्यांनी परमिशन हें घेतला PWD दिल्लें. हें परमिशन तेंच्यांनी आमकां दाखयला, हें PWDचें परमिशन म्हणटा. बट ते म्हणटा आतां की ऑनलायन सगळें आसा जाल्यार एक्झिक्युटीव इंजिनियराची हांगा सिग्नेचर ना. ऑनलायन जालें सुद्दां जाल्यार एक्झिक्युटीव इंजिनियराची सिग्नेचर आसपाकूच जाय. ऑनलायन कितके जाल्यार सिग्नेचर इम्पॉर्टंटूच आसता. सिग्नेचर नासतना कशें जातलें सांग पळय हांगासर. हें तेंच्यांनी आमकां हें दाखयलां, हें परमिशन दाखयलां आमकां. तेंच्यांनी एकूच परमिशन दाखयता फक्त. एक हें परमिशन जालें आनी एक तेंचो ह्यो गॅजेट जालो, ऑफिशियल गव्हर्मेंटाचो गॅजेट म्हणून दाखयला. ही पॉलिसी तेंची. आतां हे पॉलिसीचेर कितें आसा. ह्या वाठारान अंदाजे कितलीशीं घरां आहा? हो, ह्या वाठारान कितलीशीं घरां आहा अंदाजे? ह्या वाड्यार आमच्या एक आसतली 50 घरां. आनी आमी हें पळय, आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड सायन्स टॅक्नॉलॉजी एनवायरमेंटाचो आमी रिक्वेस्ट केलेलो की NOC आमकां दिया म्हणून. टावराक तुमी कितें NOC दिला तें आमी रिक्वेस्ट केलेलो, मात आजून आमकां काय तेजो हें येवंक ना. वयल्यान आमी आमच्या हेल्थ ऑफिसरा हेल्थ सेंटराकूय दिल्लो की आमच्या कडेन आहा परमिशन की आमकां तुमी आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की आमकां NOC दिया. तुमी कितें दिला तो तांकां तें आजून आमकां आजून पावोंक ना. म्हणजे आतां लोक गव्हर्मेंटाचे जाल्यार ना कोणाकूच सपोर्ट करिना. आमी परमिशन मागता जाल्यार आमकां परमिशन कित्याक मेळना. बाबा NOC मागता आमचो रायट तो, लोकल रायट्स ह्यो. परमिशन मागता जाल्यार आमकां परमिशन दाखोवंकूच जाय. आमी तांकां विचारलें आतां, आमी पंचायतींतून स्टॉप ऑर्डर हाडला, स्टॉप नोटीस हाडला. बट स्टॉप नोटीस हाडला जाल्यार ते म्हणटा आमकां पंचायतीन सांगलां काम स्टार्ट करा म्हणून. आमकां पंचायत लागना म्हणटा, PWD लागता. आमी पंचायतीक डॉक्युमेंट्स दिल्या. आमी रायटान उलयता जाल्यार तुमी रायटान उलोवंक जाय न्हू. तेंच्यांनी आमी जर तांकां स्टॉप नोटीस दाखोवंक शकना पंचायतीचे, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां स्टार्ट ऑर्डर हाडून दाखोवंक जाय की आमकां बाबा पंचायतीन स्टार्ट ऑर्डर दिला, आमी स्टार्ट करता काम म्हणून. आमकां दाखयना. PWD कडेन फॉलोअप करता तुमी? कितें करूं काय म्हणटा, आमकां दाखोवन कितें करूंक जाय. लोकलांक जर दाखयना जाल्यार कित्याक हें करूंक जाय. आमी हाडटलेच हांगा नोटीस, थंय आमी हांगा ऑब्जेक्शन हाडटले. PWD कडेन फॉलोअप करता तुमी? आमी PWDकूय हें केला, इन्वर्ट घातलेलो आसा हांगासर. तेजो रिप्लाय तुमकां येयला? तेजो रिप्लाय अजून आमकां काय येवंक ना. हेजेर फॉलोअप केला? तेजेर फॉलोअप करतले परत? तेजेर फॉलोअप आमी आतां करतले. आमकां टायम जाय, बट हांगा आमकां ते आतां म्हणटा की आयच्या हितूच काम जाल्लें जाय. सो ह्या बद्दल आमी जर आमकां जर आतां फुडें कितें स्टेप घेवंक जाय जाल्यार आमकां टायम जायच पडटलो न्हू. गव्हर्मेंट ऑफिसां कितें ऑफकोर्स रात दीस चालू आसा ना. आतां हेंचें कितें काम, हेंचें रात दीस केन्नाय करूं शकता तें काम. रातचें रातचो उबो करूं शकता टावर. मागीर म्हणटले ते आमी टावर उबो केलो म्हणटले. त्या खातीर आमकां टायम जाय. आमी एक्शन घेवचें ना न्हू. आमी एक्शन फुडें घेतले. आमकां सगळो रेडी आहा न्हू एक्शन फुडें घेवपाक. पूण आयज तुमी हो टावर घालून कशें दिवचे ना? ना, आमी आयज कशें तांकां काम करून दिवचें ना. कित्याक आमकां फाल्यां एक्शन घेवंक जाय कितें तरी. आमकां टायम जाय की एक्शन घेवपाक. आनी आयज जालो बेरेस्तार, फाल्यां शुक्रार शेनवार, मागीर परवा आयतार 3 दीस आतां मागीर फुडें बंद आसतलें. आमी एक्शन घेतलोच जाय. तो प्रोसिजर जावपाक ताका टायम लागतलोच न्हू. पण ते मंडे करतले, ते म्हणटले टावर उबो जातलो हांगासर. मला
हे आमी पंचायतीचे नोटीस हाडलेली हांव तांकां मारला दाखोवपाक केन्ना येता तेन्ना तांच्यांनी पळोवपाचें बट हेजो आमकां तेंच्यांनी आजून काय हे दिवंक ना तेंच्या वरसून काय आमकां म्हणजे स्टार्ट ऑर्डर म्हणटा तेंच्यांनी घेवंक ना हे लेटस्ट म्हाका सरपंचाची सायन घेतलेली आहे हेजेर त्याची कॉपी दे मला एक टावर टीम है दिल्ली से आई हुई हाईवे पे रुके थोड़ा मैं आता हूँ अभी बोल ना मैं रुका था अभी इसी पे मैं रुको तू ही आ ना मैं देता हूँ तुझको तू ही आ रात को स्टॉप नहीं ये फोटो मत फोटो में स्टॉप ऑर्डर आहे बोल स्टॉप ऑर्डर दीदी ये है दोन दिवसांनी परत दोन बड़ा कैमरा ले गया इसी से सब काम चलता है आता की नाही आला आता गेल्यात ते हा आता त्यांनी आता आमकां सांगला आम्ही वयता गाडी घेऊन म्हणून आणि काय सांगूंक ना त्या कोण आहा तेंच्यांनी सांगला गाडी आम्ही व्हरता म्हणून ही कोण आहे?